इतले जाग असा इतले जाग वेस्ट जात मग कसन करचे हांग 2 झाड आणगलता त्यांना घरा सुत्त चंद दिसता पुराकडे पाचवे जाऊन चंद दिसता हो थंय वरे जागस मग हा थंय वरे 1-2 झाड आणगलता आत्ता वचून हंगेला सांगता ಹೇ ಏಕ ಪತ್ತೋಳಿ ಕೆದನ್ ಪಳ್ಳೆಲ್ಲರವರೆ ಆಕಾಶಚಿ ಮತ್ತೆರಬಳ್ಳ ಮನ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತಾ ರಪ್ತ ಏ ಪತ್ತೋಳಿ ಹಾವು ಕಾಮಾಗ ಬಾಯರ್ ಸರ್ಲ ದೇತ इथे तिके रब्ब तिथे ಕಸನ್ ಮಾರೈತಿ ತುಗೆಲೆ ಕಸನ್ ಸಂಕ ಮುನಸ್ ಒಗ್ಗಿ ಸಂಗುನ್ ಮುಗ್ಸಿ ಮಕ್ಕ ಲೇಟ್ ದತಾಸ इथे आजी सांगतस नवा ಎತ್ತನ एक झाड अडताव ಸಂತೆದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಡಾತಿ ಮುನ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಐಕಲ್ಲ ಹೇ ಕಸನ ಬಾಯಿ ಸಂತೆದಕ್ಕೂ झाड हाडी म्हणून सांगतास कसन विषय झाड कसले का बा इथे ओथई जागस नवा तकाचे ते वेस्ट जात नादला रे थंय 1-2 झाड घाले रे चंद दिसत नवा तक्का संगिला येतन हाडताव असं गोते मका झाड गीड पुरा हाडचक देना मका टाइम दिले हावानी येता पळेले मे तुम्ही हाव काय हंगेले भंगर आस्ती पुरा निमगिल्वा एक झाड अंडी येत मला कशी करतात पळया हब्बा आईचे दिवस मका सुस्त जाऊन गेले पळेलींचे तुम्ही झाड झाड म्हणून सांगता हंग घर भरनो झाडस रन्न मणकेदल्ला हंग हे घर की रान की कस्साने कळताना रन्न ಅಂತ सूची प्राणी घरा भितर इचस होय जस्ट गम्मत केलेले तुम्ही ह्या विषयी हिक्क सांगच्या गोष्ट नका ती कळवा हे पातोळी मस्त सुस्त झाला गो एक चहा करून देतवा इथे चहा करून दिता जल्लरी एक चहा पिऊन 1-2 झाड हडतावा झाड वा आत संಜೆ दावनो काळ होगदल मग आणि त्या अंगडी पल्ले ओपंदाचे एसन ಕಿರ್ಕಿರಿ ಹಬ್ಬ ಹೀಗೆಲೆ इथे निदलिवा ನಿದ್ದಲಲೇಕ ಜಗ್ಗೋಂಗೇನು ನಿದ್ದಲವೇ ಮುನ್ ನಿಮ್ಗಿತ್ ಮಗ हो निदलिवा जायत निदय इथे पल्ले झाड हडतानवा इथे झाड हडतानवा झाड इथे झाड इथे हडतानवा झाड हडतानवा ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನಿಜ್ಜಂತ ದತ್ತನ ಸ್ವಪ್ನಂತ ದೇವಂಗೇನವರೆ ತೊಂದ್ರೆ ದಿತ್ತಾಸ್ ಮುಗಿ ಮಕ इथे ಓ ಪತ್ತೋಳಿ ಅಪ್ಪೆತಾಸ್ ಬಹುಶಃ ಖಾಣ ರೆಡಿ ದಲ್ಕಿ ಮಣೋ ಹಾವತ್ ಖಾಣ ಖವಚಕೊತ್ತ ಹಾವು ತನ್ನಿ ಪೀವ್ನು ಮಗಿರ್ ಮಿಳ್ತ तुमका हा पत्तोळी खाना का पेलवा तुमका इथे झाड केदा नाडतात तुम्ही कॉलेजाची कॅन्टीन अंतू हाव खाण खातो मरायते हावने येता पळेली मे तुम्ही एक झाड अंडी आहे तुम्हाला कशी करतात म्हणून हा तशी निमगिल कुठे हंगात कोण जाग खाली कोण सोडतानी हॅलो कसन मारायते तू गेलाय हा हंग बिझी आहेस मो इथे येताना 4 झाड अडतावा हाव कॉल कट केलाय कोण हाकदाय हे किरकिरी कोणाला बा हे मेसेज हो जड्डल मेसेज झाड म्हणरे कोण म्हण कळना तुमका पातळील नाव हाव मिगल फोन अंतू झाड म्हण सेव केला हंग पळया तुम्ही तीन कॉल केला रे हाव कट केलं म्हण सांगून झाड हडती म्हणून कितले पंतक मेसेज केला म्हणून अಯ್ಯಯ್ಯೋ हे जड्डाची किरकिरीन तो मिगेल फोन कान हाव मिगेले ಮತ್ತೆ ಬಡೋಂಗ್ घेतले हक्का कसने पण एक व्यवस्थित कर कामो आणि मग किरकिरी करचक ना कळवा इथे झाड चंदसा जलरी कसने ह्या सकड घरा भितरी घालचे तसल झाड मग असल नक कशीला मग घरा बाहेर घालचे तसल झाड जाव कशीला इथे तसल झाड हांडितावा अय्यो देवा हे हडचक मग कितले कष्ट झालं ग तसं तुका आणि मी जंदाय ना हे पातोळी हाव आमगेल गुंडक स्कूलाक सोडचक होतास देता इथे रब्बाची 1 मिनिट तू कसन सांगा म्हणलकला त्या मग गोतस झालं रे
हांव एक झाड वरे हाणा. हे पत्तोळी तू वरे यो मिगेलोटू. स्कूलाक सोडूक हांव कशेलाक असो हेंची एक लायक टाइम ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿರ್ಚಿಕೆ ಬೋಂಗೇನಂತ. ಹಾ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅತ್ತೆತ್ತ. अम्मయ్య आणि मग खंची किरकिरी ना. बालू माम पतळ में कैसा माँ के थोड़े चापल दायसले पतळ माई पातोळी घरकड नामो ती नर्सरीक चमकला. हाँ पतळ माई या प्रायरी नर्सरी चमकलावा आत्ता शिक्षे सुरू केला होते ना. ती नर्सरीक चमकला म्हणून कोणाके सांगू नकाची दायचा. जायत बालमाम हा मनी येता. अय्यो हे कसं चहा पिट्टीदाय म्हणून सांगून येवनो आता खाली हातार तशी चमकल मो. बहुशा तिका पातोळी खंय अस म्हणजे विषय जावक आशिल्ले ताका आयल दिसता. हे पंकज माई तुमके एक विषय गोतूच बा कोणाक सांगू नका ती. पतळ माई हे प्रायर नर्सरी चमकला के नाही तिका जाऊ का बा हे प्रायर नर्सरी वचून शिकचे. हांव सांगले म्हण कोणाक सांगू नका ती. हा कसले पतळ माई हे प्रायर नर्सरी चमकला के वा हांव कोणाक सांगना. आमकां कसलाक दुसरा विषय नाही वा हांव आनी येता. हे प्रेमा कमला कसंगतोस गो हे प्रायरी पतळ माई नर्सरी चमकला के कोणाक सांगू नका ते हांव सांगले म्हणून. हे गो तेक जाव कशील वा हे प्रायरी. हा होय वा नर्सरी चमकला के वा मी गेले तेंदकून सांगताशील ती म्हाका मस्त शिक्का म्हणून. आत्ता चमकला वा ती आत्ता तिका ऍडमिशन आनी करून घेतली वा ती. गुंडाची ती गेल्या पशी 1-2 क्लास मुखारच मू कसं ना मस्त बाहे पालू माम रेडी जातसा मोस्टली पतळ माई कापून हाडूकी म्हणून ते खंयची नर्सरी खंय आसा म्हूण आम्ही वरे पळया. आम्ही बालू मास्टर म्हाका गेल्यार कळटा. हे बघे हे पातोळी खंय चमकला बा दिसचक दिसता ना. ओ थंयच पळय. हा जाल्ल मरे ती तुगेले घरकडाच्या खंयची झाड घेतले तू खंय दवरला ते बिल्ल कितले जाल्ले वग्गी सांग. इथे झाड घेऊन गेले इतलेची पळया तुमगेले दुरसना तितलेंची चढ घेनी हांव. अय्यब्बा इतले वा नाही इतलेंच वा. होय हांव इतले घेतिले ते हांव हांगा चारी झाड घेवचें म्हण आयलेलें. मागीर हांगाशें झाड पुरे पळोवन म्हाका आशी जालें. मागीर हांव फुल्ल नर्सरीच घेवन सोडलें. हाजें बिल्ल कितलें म्हण पळोवन एक दिवन येया तिथें जायत वा. अय्यो देवा ते तितले जे बिल्ल कितले जाता म्हण गोतोस की तुका. तू एक काम करी तू नर्सरीन तूच बैस हांव आनी येता. अय्यो देवा हान्नी उल्लून घेत आशिल्लें हें नर्सरी वा. आम्ही ते चेडूवान वच्चे नर्सरी म्हणले केले हान्नी उलयत आशिल्लें हें झाडाचें नर्सरी बगे. ओ कमला प्रेमा तुम्ही पुरा हांगा झाड घेवचे केलींच्या. तें आमी नर्सरी पळोवन वचा म्हण आयलीं ती. बालू माम आम्ही नर्सरी म्हळ्यार स्कूल म्हणले केले मागीर कळ्ळें तुमी उलयत आसूचे हें नर्सरी म्हणून. म्हाका हें अशींच जाता म्हूण गोत आशिल्लें ताकाच हांव तुमकां त्या दीस सांगिल्लें हें कोणाले कानाक घाल नाका ती म्हणून. जाल्यार री तुमी फस्ट वचून पुरो जनाल कानाक घाल्लें ती न्हय. हें एक घटने निमित्त आमकां 2 इम्पॉर्टंट विशय कळ्ळे. कसन म्हळ्यार री हें विशय कोणाके सांगू नाका ती म्हूण तुमी कोणाके सांगले री त्या विशयी मस्त स्पीड जावन स्प्रेड जाता म्हूण सांगून. आनी सेकंड विशय कसन म्हळ्यार रे आमकां खंयचे एक विशय अर्दंबर्द गोत आसला रे ताका मीठ मिरसांग पुरा घालून आम्मीचे एजम्पशन करून त्या दुसऱ्यांक स्प्रेड करूं नये म्हूण सांगून. हा कसं नाही असो आमी आतां हांगाच्यान भायर सरया. हांव कार हाडला तुमी पुरो मिगेल कारान ते येती हांव तुमकां आपोवन व्हरता. अय्यो म्हाका हांगा सुणो तांकां पुरो जण कापून व्हेली पळयली वा तुमी. इथे रब्बच इथे हांव येता. हा यो मरे ती तुक्क हंग सोण घेवन वचक जाता खंयचेक तू थंय देखून येता न्ही 4 झाड हाडी
ಪೂರ ತಿರ್ಲೆಂಚ್ ಅತ್ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯೂವರ್ಸನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ತಂತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೇತನ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಹನ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ತಂಗೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಸನ್ ಮಾಡರಿ ಪತ್ತೋಳಿ ಮಾಯಿ ಇತ್ಲೆ ಫನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಶಿದ್ದಿತ್ತ ಮಣು आणि गुंडाले प्राय कितले म्हणून निमगिला चेतना भंडारकर तुमका नमस्कार तुम्ही निमगील प्रश्न नवा हांव कशी फन्नी आन्सर दिता म्हण बदल सांगता जाल्यार रे हांव फन्नी आन्सर दिवची नाही जाल्यार रे हांव दिल्लेला आन्सरच फन्नी जावन होता गुंडल प्राय 6 वर्ष इथे तुमके क्वेश्चन निमगिला तन्नीची चेतना भंडारकर म्हणो कसं निमगिला म्हळ्यार रे बालू माम क्लास घेताना केन्नाय एक डायलॉग कसला सांगता एम आय विजिबल एम आय ऑडिबल चेतना भंडारकर तुमका नमस्कार हे क्वेश्चनक मिगेल आन्सर कसन म्हळ्यार ते कोरोना टायमार म्हाका ऑनलायन क्लास घेताना एम आय ऑडिबल एम आय विजिबल एम आय ऑडिबल म्हण सांगून अभ्यास जावन गेला तशें आतां ऑफलायन क्लास करतना रे हांव तेंचे क्वेश्चन निमगो तशें जालें तन्नीचे अनेक क्वेश्चन निमगिला गुंडले वॉइस आर्टिस्ट कोण म्हणून आता हे कार्टून अंतू पातोळी माई आणि बालू मामाले पूत गुंडास ना तशींची गुंडाले वॉइस आर्टिस्ट वरे बालू माम आणि पातोळी मायले वॉइस आर्टिस्ट आले पूत आता नेक्स्ट क्वेश्चन कोण निमगला म्हणारी अमिता एस कामत हन्नी हंगेल क्वेश्चन कसं म्हणारी पातोळी माई तुम्ही रियल पळोवचे कशी दिसता रियल पातोळी माई एक पातोळी माई म्हणकेच असं ती एक दिवस येता तुमगेले दूर ताका एक संदर्भ म्हणायला रे तुमगेले दूर खंडित येतात आणि तशींची लता भट आणि आनंदराव आणि विश केलेला असा धन्यवाद नेक्स्ट क्वेश्चन उषा शणे म्हणटले निमगेला हंगेल क्वेश्चन व्हॉट इज द सिक्रेट ऑफ पातोळी माय स्वीट वॉइस ते हांव कार्टून न्हय तशें देखून तुमकां स्वीट आयकता आता मागची के लेट जाले हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओन तुमगेल वरलेल क्वेश्चनाक आन्सर करता बेजार कर नाका ती आनी आमगेल हें पातोळी माय व्हिडिओक तुमगेल सपोर्ट केन्नाय जावं का तुमी आनी काही सब्सक्रायब करना जाल्यार आत्तां वचून सब्सक्रायब करा ती आमगेले हे व्हिडिओ ಬಗ್ಗೆ तुमगेल कसं अभिप्राय असल्यार कमेंट सेक्शनात घाला ती आमी आनी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा ती धन्यवाद.